नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करून ड्राफ्ट आराखड्याच्या आधाराचेर 2 म्हयन्यां भितर नव्या समिती वरवीं करचो नवो आराखडो. ग्रामगटांच्या पणजे जाहीर सभेत थाराव. सोनिया गांधीच्या सभेक वचचे न्हय म्हणून लोकांक उलो. गोंयची विधानसभा वेंचणूक जातली 4 राज्यां बरोबरूच मुखेल वेंचणूक आयुक्त SY कुरेशीन केलें स्पश्ट. सुत्रां म्हणटात फेब्रुवारीच्या 29 तारखेर जावंक शकता वेंचणूक. गोंय मुक्ती दिसा सुटकेत झुजारी डॉक्टर TB खुनाचो फोटो लागतलो संसदेत. गोंयच्या इतिहासाचेर बरयल्ल्या 3 पुस्तकांचे केंद्रीय मंत्री विरप्पा मोईलीच्या हस्तुकी प्रकाशन. सोनिया गांधी गोंयांत येवचे पयलीं आराखड्याची अधिसुचोवणी घेवची फाटी. 6 म्हयने दवरचो आराखडो स्थगीत, नाजाल्यार रस्त्यार देवपाची मिकी पाशिकोची शिटकावणी. आनी खेळा मळार दिवचले जाल्ल्या दिवचल तालुको बायलांच्या खेळा महोत्सवात साळ पंचायतीन जोडले वस्तादपण. आता खबर विस्तारान. प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करचो. राज्य पावंड्याचेर नवी समिती नेमून ड्राफ्ट आराखड्याच्या आदारान 2 म्हयन्यां भितर आराखडो परत करचो असो थाराव ग्रामगटांनी शुक्रारा पणजे आझाद मैदानाचेर घेतिल्ल्या सभेत घेतलो. मात ह्या सभेक एक मिकी पाशिको सोडल्यार एकूय मंत्री आमदार दिसलो ना. शेनवारा सोनिया गांधीच्या सभेक कोणेच वचचे न्हय असोय उलो सभेत फुडाऱ्यांनी मारलो. Take into account the Gram Sabha and village level committee recommendations and opinion. Give due respect to 73rd and 74th amendment and finalize the plan within 2 months. Manya, it is resolved that the state level committee be dissolved and reconstituted under the chairmanship of renowned town planner Professor Edgar Ribeiro, and to involve independent town planners, traffic consultants, environmentalists, disaster management consultants, etc. in an open fashion without any preconditions, and not to involve only architects and builders who have vested interest. Manya, Roy! सुमार 3 ते 4 हजार लोक आझाद मैदानार जाल्ल्या ह्या जाहीर सभेत वांटेकार जाल्लो. बाणावलेचे आमदार मिकी पाशेको सोडलो जाल्यार मंत्री आमदारांपैकी आनी कोणूच हे सभेत वांटेकार जालो ना. शेनवारा जावपी सोनिया गांधीच्या जाहीर सभेक लोकांनी वांटेकार जावचे न्ही असो उलो सभेन मारला. ह्या वेळार हेर लोकांची उलोवपां जालीं. हांव गोंयकारांक उलो मारता. ही जी येता हांगा तांची राजमाता, तिच्या मिटिंगेक तुमी वचूं नाकात. आयज जायते जाण हांव ओपोज कोत्ता, तूं ओपोज कोत्ता, म्हाका नाका, तो स्क्रॅप कर. कोलवंताचो खेळ खेळटाक बोरजेत हाय. जरी तर तुमकां होरो मोग गोंयकारांचो गोंयचो आसा जाल्यार रिजायन जायात. आनी हे सगळें जाता म्हणसर ते वेगळे वेगळे कन्स्ट्रक्शनाक, वेगळे वेगळे प्रोजेक्टाक परवानगी दीत आसा. जो नाडबुदीन केल्लो रिजनल प्लॅन 2021 कायदो जाल्लो प्लॅन सरकारान डिनोटिफाय करचो. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. गोंयची विधानसभा वेंचणूक 4 राज्यां बरोबरूच जातली अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त SY कुरेशीन स्पश्ट केलां. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कचेरींतली सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण फेब्रुवारीच्या 29 तारखेर वेंचणूक जावंक शकता. उत्तर प्रदेश आनी गोंय सोडल्यार पंजाब, उत्तराखंड आनी मणिपुराच्या विधानसभेचो कार्यकाळ मार्चांत सोंपता. आयोगान विदेशी पासपोर्ट बाळगुपी 384 गोंयकारांची नांवां वेंचणूक वळेरेंतल्यान काडून उडयल्यात. विधानसभा वेंचणुकेच्या फांटभुंयेर मुखेल वेंचणूक आयुक्त SY कुरेशीन शुक्रारा गोंयांतल्या सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. ते 5 राजकी पक्षांच्या फुडाऱ्यांकय मेळ्ळे.
कांय राजकीय पक्षांनी वेंचणूक फेब्रुवारांत जाल्यार कांय जाणांनी एप्रिल नाल्यार मे म्हयन्यात घेवची अशी मागणी केल्या. वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कचेरेंतल्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत विधानसभा वेंचणूक 29 फेब्रुवाराक जावं येता. पूण पत्रकार परिशदेक उलयतना SY कुरेशीन वेंचणूक केन्ना जातली हाचो अदमास दिलो ना. ते म्हणटात गोंयांत वेंचणूक हेर 4 राज्यां बरोबर जातली. फेब्रुवारीन गोंयांत वेंचणूक घेवपाक आयोग तयार आसा काय कितें अशें विचारतरी तांणी केन्नाय तयार आसा अशी जाप दिली. Today, are you satisfied with the government machinery in Goa? Are they fully prepared to attend elections? Well, our machine, we are always, election machinery is not government machinery, it is our machinery. It is always prepared. Always prepared. That is not an issue at all. बरेचशे पोर्तुगीज पासपोर्ट बाळगुपी गोंयकारांची नावां आयोगान वेंचणूक वळेरेंतल्यान काडल्यात. Yes, so if we, the idea was that if they are carrying a Portuguese passport, they will have to lose the voting right here. So 269 in the North District and 114 in South District have been deleted after last time because of the inquiry that we had ordered. मुखेल वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 10,23,491 मतदार आसात. मतदार वळखपत्रां बरोबर मतदारांक वोटर स्लीप मेळटली. पेड न्यूज प्रकरणाचेर आयोग कडक नजर दवरतले. एका मतदाराची 2 राज्यांतल्या मतदार वळेरेंनी नांवां आसल्यार कारवाय जातली. पूण वेंचणुके पयलीं गोंय सरकारान चलयल्ल्या नोकर भरतीचेर सध्या तरी कांय कारवाय करपाक मेळना अशें कुरेशीन म्हणलां. बताया कि हाँ जॉब तो होते रही है, अभी भी हो रही है. ओनली थिंग इज कि अभी हम फिलहाल उसके पे कुछ कर नहीं सकेंगे. लेकिन सर अराउंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब नहीं वो बिल्कुल दिया जा रहा है, लेकिन ये कि अभी हमारी पावर नहीं है ना उनको कुछ क्वेश्चन करने की. ये सिचुएशन. लेकिन सर इलेक्शन अगर 2 महीने में अभी जब भी होगा इलेक्शन उसी के बाद ही तो हमारी पावर आएगी ना. बिफोर इलेक्शन वी हैव नो पावर. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. गोंय मुक्ती दिसा 19 तारखेर गोंयचो सुटके झुजारी डॉक्टर TB कुनाचो फोटो संसदेत लागतलो. गोंयच्या भांगरा महोत्सवी दिसाचो उल्लेखूय संसदेत करतले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन ही म्हायती दिली. गोंयच्या इतिहासाचेर बरयल्ल्या 3 पुस्तकांचे प्रकाशन शुक्रारा केंद्रीय कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री विरप्पा मोइलीन केले. कला अकादमीत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उलयताले. ह्या पुस्तकांचे डिजिटायझेशन करून घेवपा खातीर आपूण केंद्रात उतर घालतलो अशें मोइलीन सांगलें. These 3 books which have been released, and I think these 3 books are the greatest contribution for the Indian history, the greatest contribution for the freedom struggle of the mankind. कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि गोंय मुक्ती भांगरा उत्सव समारोह समितीच्या जोड पालवान शुक्रारा पणजे गोंय सुटके झुजाच्या फोटवांच्या प्रदर्शनाचे उक्तावण आणि पुस्तकांच्या प्रकाशनाची कार्यावळ जाली. सुटके झुजाच्या फोटवांचे उक्तावण आणि संपूर्ण स्वराज्य लिबरेशन वर्सेस आर्म्ड एग्रेशन गोवा दमण आणि दीव स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास या 3 पुस्तकांचे केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री डॉक्टर विरप्पा मोइलीन मानेस्तांच्या हजेरीत प्रकाशन केले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यावेळार उलयलो. गोंयचो हो क्षण 19 डिसेंबराक पार्लमेंटाच्या दोन्ही हावसां भितर रिकॉग्नायज जावचो, मेन्शन जावचो. आनी म्हाका सांगपाक अत्यंत आनंद जाता की लोकसभाची सभापती मीरा कुमारजी आणि राज्यसभेचे चेअरमॅन आमचे उपाध्यक्ष भारताचे उपराष्ट्रपती तांणी आमची विनंती मानून घेऊन 19 डिसेंबराक हो इव्हेंट हो हावसाच्या पार्लमेंटाच्या दोन्ही हावसां भितर रिकॉग्नायज जातलो. आणि त्याच बरोबर गोंयच्या इतिहासात पहिलो तैलचित्र पार्लमेंटाच्या सेंट्रल हॉलाक अनवेल करपाचो मान ह्या गोंयच्या स्वातंत्र्याचो फादर म्हणून ताका वळखता तो डॉक्टर TB कुन्ना हाका मेळटा. ताजे तस्बिराचे अनावरण 19 डिसेंबराक 10:30 पार्लमेंटाच्या सेंट्रल हॉलाक अनवेल जाता. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.